मार्तान जेजूची सेवा केली, इनासानूय तेंच केलें. आतां पारिसांत आपलें शिकप जातच तो आपल्या मायदेसाक स्पेनाक येता. तेन्ना ताचो भाव दोगा मनशांक धाडून आपणांगेर ये म्हूण ताका आपयता. इनास वचना. इनास एका हॉस्पिटलांत वेता आनी थंय रावता. आनी थंयसर आयलेल्यांक तो देवा विशीं सांगता. दर दिसा तो भुरग्यांक दोतोन शिकूंक सोदतालो, पूण ताच्या भावान म्हणलें कोण येवचो ना. इनासान म्हणलें एकलो आयल्यार सुद्दां हांव ताका शिकयतलो. भुरगीं येवंक लागलीं, व्हडां येवंक लागलीं आनी शेवटी ताचो भावूय आयलो. इनासान लोकांची सेवा तांकां जेजूची शिकवण दिवन केली. इतलेंच न्हय, थंयसर ताच्या गांवांत जुगार खेळटाले दादले. ताणें तें बंद करपाक वडिलांक विनंती केली आनी तें जुगार खेळपाचें खंय बंद जालें. मागीर कांय अस्तुऱ्यो आनी चलयो वायट जिविताक लागलेल्यो. एका दादल्याक आपली घरकान्न नासतना त्यो ताच्यो दवरलेल्यो कश्यो तयार आसल्यो. आनी इनासान फुडारपण घेवन म्हणलें हें जावंक उपकारना. दुबळीकायेक लागून कोणेंच वांकडे वाटेर वचूं नये. परत्यान ताणें सरकारी अधिकारी गव्हर्नराक चीट बरोवन म्हणलें दुबळ्यांक कितें आदार जाय तो तांकां दिवंक जाय. अशें इनासाक दुसऱ्यांचो हुस्को आसलो. मागीर तो रोमा शाराक वचूंक भायर सरता. ताच्या थोड्या इश्टांनी ताका आदार दिता म्हणलें, पूण इनासान तो घेतलो ना. कित्याक इनास देवाचेर पातयेवन फुडें वचूंक सोदतालो आनी जितलो आदार जाय तितलोच कोण दिता म्हूण तो चड घेवंक तयार नासलो.